तुझ्या मोगाक हांव लागतां, काळीज म्हजें समर्पितां. साक्रामेंतांत असल्या जेजू मुखार आमी सरपडून आसा. आमी ताच्या मोगाक लागल्या आनी त्या देखून ह्या दिसा ह्या देव तेंपलांत आमी सांगाता मेळ्ळ्या. ताच्या रक्तान ताच्या मांसान तो आमकां सदांय पोसता. तो आमच्या खातीर कुर्सार मेला आनी आमकां हरी एकल्यागी ताच्या कुर्सा मरणा जिवंतपणा वरवीं आमकां ताणें सर्गाची दायजी केल्या. तर सांगाता आमी म्हणया, तुझ्या ह्या सकाळींच्या वेळार आज आमी सोम्या मुखार दिंब्यांनी आसा. आमचें जिवीत सगळें ताका समर्पूंच्याक, तशेंच ह्या येवकरिस्तांत हजाराच्या जेजूक नामान करच्याक, ताचो मोग नियाळच्याक, ताचो उपकार बावडच्याक आमी हांगासर आसा. आमचें काळीज, आमचें मन ताचे कुशीक आमी उबारुया. आमचें सगळें जिवीत ताका आमी समर्पुया. व्हड देव उंड्या रुपार ह्या आल्तारार हजर आसा. आमी ताका अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया, ताका होगळाप दिवया, ताका आराधन करया. मोगळा जेजू, हांव तुका अर्गां दितां, तुजी स्तुती करता, तुका आराधन करता. म्हज्या जिवितांत तुवें केल्ले सर उपकार म्हाका मतींत उडासाक आसात. आवयच्या गर्भांत हांव आज म्हणसर म्हजे सांगाता तूं रावलाय. म्हज्या कश्टा दुखान तूं म्हाका पावलाय. म्हज्या सांगातान तूं सदांच आसाय. अर्गां तुका जेजू. आज ह्या आल्ताराचेर तुकाच म्हाका दिवच्या खातीर तूं खरोच जिवोस म्हज्या मुखार आसाय. सोम्या जेजू, हांव तुका तुजी स्तुती करता, तुका आराधन करता. तर मोगाच्यान आमी सगळे आतां बसया. एक भजन म्हणून सोम्याची स्तुती आमी करया. ताचे लागीं आमी आयल्या. दर्शन तुजें दी म्हणून आमी मागया. तुझे लागीं आयल्या ये सोम्या, तुझे लागीं आयल्या ये सोम्या. तुझे लागीं आयल्या ये सोम्या. म्हणया, तुझे लागीं आयल्या ये सोम्या. तुझे लागीं आयल्या ये सोम्या. म्हणया,
तुझे लागी आयल्या येसोम्या महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आयल्या येसोम्या तुझे लागी आयल्या येसोम्या कृपे सागोरा दर्शन दे म्हणूया कृपे सागोरा दर्शन दी 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 तुझे लागी आयल्या येसोम्या तुझे लागी आयल्या येसोम्या महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आयल्या येसोम्या तुझे लागी आयल्या येसोम्या राया सर्गीच्या दर्शन दे म्हणूया राया सर्गीच्या दर्शन दी राया सर्गीच्या दर्शन दे राया सर्गीच्या दर्शन दी राया सर्गीच्या दर्शन दे राया सर्गीच्या दर्शन दी राया सर्गीच्या दर्शन दे राया सर्गीच्या दर्शन दी तुझे लागी आयल्या येसोम्या तुझे लागी आयल्या येसोम्या महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आयल्या येसोम्या 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 मगजनो तुझे लागी आयल्या येसोम्या
महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां, कित्याक म्हज्या जिवितांत तुवें जायतीं अजापां केल्याय. म्हज्या जिवितांत तुवें म्हाका आशिर्वादान भरलाय. हर एक दीस म्हज्या बोगलेक रावन म्हजी तुवें जतन घेतल्याय. एक खरो क्रिस्तांव जावन जियो, सदांत भावार्थांत वाडो, म्हजे क्रिस्ती जिविताचे कायदे हांवें पाळूं म्हाका तुवें तुजो आदार दिलाय. सोम्या तुका जावं अर्का होकळाप आनी स्तुती. 9 जण खडकार तुका विसरून गेले तशें हांव करीचो ना. अजापान जाल्यारय ते विसरून गेले तशें हांव करीचो ना. उपकार बावडूंक, उपकार मागोवंक हांव तुजे सरशी आयलां. तर मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. ताच्या अपरिमीत काकुळतीक, ताच्या मोगाक फाटीं मोग आमी दाखोवया. तर तुमची जाप जावं दी. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्घाने होगळाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या तुज्या सारक्याचें जावन तुवें आमकां रसल्ल्या खातीर, अर्घाने होगळाप तुका सोम्या जेजू. दिसपडते आमची जतन घेतल्या खातीर, अर्घाने होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या पुता दांड आमची सोडवण केल्ल्या खातीर, अर्घाने होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या पवित्र आत्म्या मरिफात आमकां पवित्र केल्ल्या खातीर, अर्घाने होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या पातकाच्या बोगसाणें आमकां लाभलेल्या खातीर, अर्घाने तुज्या अपरिमीत मोगा आनी काकुळती खातीर, अर्घाने होगळाप तुका सोम्या जेजू. सांगात आमी गावया. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या कर्गान दिवया. हेया पासून ताच्या मोगा पासून वत्या उपकार तासो बावड्या. दिन उपकारी काळजान दिनवा शिमोनान सोम्या अर्गान दिवया. हेया पासून ताच्या मोगा पासून वरत्या उपकार तासो बाबुड्या. पवित्र स्नान मरिफात तुवें लाभयल्ल्या सर्व नव्या जिविता पासत अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. क्रिस्ताच्या पवित्र कुडी रक्ता मरिफात तुवें दिल्ल्या आत्मीक खाणा पासत अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या जिणयेन तुवें दिवच्या समाधान आनी संतोषा पासत अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. ताळण्यांचेर आनी वायट सवयींचेर जैत उरूंक तुवें दिल्ल्या कुरपे पासत अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. कश्ट म्हळ्यार तुवें दिवच्या धैर्य आनी बुजवणे पासत अर्घाने होगळाप तुका सोम्या तुज्या जेजू. सगळ्या पवित्र सभे पासत अर्घ आनी होगळाप तुका आमकां त्या सोम्या पवित्र सभेचे सांदे केल्ल्या पासत अर्घाने होगळाप तुका पवित्र सोम्या सभे जेजू. द्वारे आमकां लाभच्या सर साक्रामेंता पासत अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या साक्रामेंता द्वारे लाभच्या सर कुरपे जरी पासत अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. दिसपडते आमकां तुज्या कुडी रक्तान तुवें पोशीत केल्ल्या पासत अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या आमच्या जेजू. पाप साहेबां आनी बिपी साहेबां पासत अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या सर याजकां आनी धार्मिकां पासत अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या आमच्या जेजू. राष्ट्रा पासत आनी आमच्या राष्ट्राच्या सर्व मुखेल्या पासत अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. खंयच्या काळजान हांव सोम्या अर्गा भेटो. खंयच्या काळजान हांव तुजो उपकार आठो. नात मोचे लागीं उतरा, नात मोचे लागीं उतरा, नात मोचे लागीं उतरा, नात मोचे लागीं उतरा. खंयच्या काळजान हांव सुम्याक अर्गा भेटो. खंयच्या काळजान हांव तुजो उपकार आठो. नात मोचे लागीं उतरा सोम्या, नात मोचे लागीं उतरा सोम्या.
संवसारांतल्या सर्व बऱ्या मनाच्या मनशा पासत अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू संवसारांत बरेपण करूंक वावुरतेल्या पासत अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या फिरकेच्या आमच्या गांवांतल्या सर्व बऱ्या मनाच्या लोकां पासत अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या आमच्या मोगाच्या मनशां पासत अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू आमकां दिल्ल्या इश्टां आनी शेजाऱ्यां पासत अर्घ आनी होगलाप तुका आमी मागले उपकार आमकां लाभयल्ल्या पासत अर्घ आनी होगलाप तुका कश्ट अनवरांतली विघ्नांतली तुवें आमकां निवारिल्ल्या पासत अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या तुवें आमकां दिल्ल्या बऱ्या भलायके पासत अर्घ आनी होगलाप तुका मोतीच्या समाधाना पासत अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू दिसपडतो वावर करूंक तुवें सकत दिल्ल्या पासत अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या आमकां जेजू दिवच्या दिसपडत्या ग्रासा पासत अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या कामा फावो तो प्रतिफळ दिल्ल्या पासत अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या या घडये तुका आराधन करूंक आनी अर्घां दिवंक आमकां फावो केल्ल्या पासत अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू हर्षितलो सोमियाक सदां सर्वय काळारी स्तुती ताची तांबासिना मोच्या वोटारी हर्षितलो सोमियाक सदां सर्वय काळारी स्तुती ताची तांबासिना मोच्या वोटारी मोगाचे न्हू येदोळूस आमी सोम्याचें आराधन केलें ताची स्तुती केली ताका होगळाप दिलो ताका अर्घां दिली ताची उपकार आठवणी केली त्या सोम्यातय आसा आमचो अखंड बोवाळ त्या सोम्यातय आसा आमचो बरवसो त्या सोम्यातय आसा आमचें जिवीत आनी आमचें जिवनपण सोमी ह्या संवसारी आयिल्लो आमकां सोमेस्तांक जिवीत दिवच्याक जिवीत भरपूर मापार दिवच्याक गॉड्स ग्लोरी इज मॅनफुली अलायव तशें म्हळ्यार सोम्याचो संतोश जावन आसा आमी आमचें जिवीत जे केन्ना भरपूर मापार जियेता संतोशान जियेता तेन्ना सोमी संतोश पावता त्या सोम्याचेर आमचो बोवार्थ आमी उसारया ह्या वेळार हांव एक किर्तन वाचतां तुमी तें तुमचेंच करचें आनी सोम्यातय बावार्थ आनी बरवसो तुमी उसारचो किर्तन 118 ओळ 5 ta 10 5 ta 20 आनी 9 म्हज्या आकांतांत हांवें सर्वेस्पराक उरो मारलो म्हज्या आकांतांत हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो ताणें म्हजी विनवणी आयकली आनी म्हाका निवारलो सर्वेस्पर म्हजे पक्षेक आसा कसलीच भिरांत म्हाका ना मनीस म्हाका कितें करूं शकता सर्वेस्पर म्हजे पक्षेक आसा तो म्हजो आदार म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो मनशाचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें राष्ट्रांनी म्हाका वेडो घालो सर्वेस्पराच्या नांवान हांवें तांचो संहार केलो तांणी म्हाका शेवटूंचे खातीर लोटलो पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो सर्वेस्पर म्हजें बोळ म्हजें गीत तो जावन आसा म्हजो सडवणदार सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलां सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान म्हजे पासत विचमितां जाल्यान हांव मरचो ना हांव जियेतलो आनी सर्वेस्पराची वर्ती कृत्यां हांव वर्णितलो हांव मरचो ना हांव जियेतलो आनी सर्वेस्पराची वर्ती कृत्यां वर्णितलो सर्वेस्परसो देव ताणें आमकां उजवाड दिला हातीन ताळयो घेवन वेदीच्या शिंगासरशी पर्यंत मेरवाणी काडून येया तूं म्हजो देव हांव तुका अर्गां दितां तूं म्हजो देव हांव तुका अर्गां दितां म्हज्या देवा हांव तुजी स्तुती करतां सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा
सर्वेस्पर आगर गांधिया कित्याक तो बरो ताचो मोग ससनाक बाळटा. मोगचेनो ह्या आल्ताराचेर आसच्या साक्रामेंताक आमी मान करूंक हांगासर आयल्या. तो देव जावन आसा पवित्र देव, आमकां सगळ्यांक नितळ निर्मळ जिणी जिवंक आपोवणें दिवचो. तो जावन आसा पवित्र सागर आनी आमी ताची भुरगीं, आमी हरी एकलीं ताका आराधन करूंक, ताका स्तुती करूंक आमी ना फावो, कित्याक तो जावन आसा पवित्र आनी आमी जावन आसा अस्कत. त्या पवित्र देवा मुखार आमी आतां दिमी घालया. सर्व आमी दिमी घालया. आमचें अस्कतपण, आमचें उणें आमी सोम्या मुखार दवरया. आमी एका मातयेच्या आयदना बरी भोव अस्कत केन्नाय फुटोंक तयार आसली जाल्यार सोम्याच्या त्या काकुळतीन, त्याच्या बोगसाण्यान तो आमकां वेंगून धरता. एक घडीभर आमी आमचे सर उणेपण मती काडया. आमी सोम्याच्या मोगाक खंयच्या रितीन आमी पयस गेल्या. सोमी आमच्या लागीं येता तरी आमी कितले फावटी ताचे तावन पयस गेल्या. सोम्या तें आमची अस्कत काय आमी उसारया. आमकां हरी एकल्या की पवित्र साक्रामेंतांत असलो जेजू आपडून दी. पवित्र आत्मो आमचे वयर देवन येवं दी. आमकां नितळ निर्मळ ताच्या कृपेन दवरून दी. ताच्या वेंगेन तो आमकां धरून दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी. सोम्या तुजे तोन आमी पयस गेल्या. वेचीक पुता बरी आमी पयस गेल्या. आमकां तुज्या गोपान दिगे. तुज्या पवित्र वेंगेन आमकां घे. तुजे तावन आमकां पयस वचूं सोडिनाका. सदांच आमी तुजो मोग करी सखर. जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. म्हजो केल्ल्या प्रासड हांव तुजो मोग करता. तुका अपमान केलो म्हूण सगळें म्हज्या काळजान सुरसुरता. म्हाका आनी तुका वेगळो जावंक केदीक सोडिनाका. तुज्या गोपान म्हाका घे. आरावन म्हाका घे. आतकां म्हजी बोगो सोम्या खाकूर तुजी दाखय. मोगान म्हाका वेंगो दनिया. गोपान तुज्या लिपय. आतकां म्हजी बोगो सोम्या खाकूर तुजी दाखय. मोगान म्हाका वेंगो दनिया. गोपान तुज्या लिपय. तुमची जाप जावं दी. सोम्या म्हाका पाव. सोम्या म्हाका पाव. तुज्या शिकवण्या प्रमाणे जियोंक कश्ट मारतना. सोम्या म्हाका पाव. मागण्यांत म्हज्या सुखी दाड येताना. सोम्या म्हाका पाव. पातकाच्या पासांत हांव सांपडतना. सोम्या म्हाका पाव. वायट सवयींचेर पडच्या वेळार. सोम्या म्हाका पाव. कुडीच्या वडण्यांनी कश्टतना. सोम्या म्हाका पाव. पिड्या अनुवारामध्ये अडसतना. सोम्या म्हाका पाव. पिड्या आनी आकांता वेळा
Sumia maka pau. पिडा सोसूंक थांक नातल्या वेळा Sumia maka pau. सबार दुबाव मध्ये घुसपडताना Sumia maka pau. नष्ट बघून सोलवताना Sumia maka pau. बेकार असून बेजार पावताना Sumia maka pau. कुटुंबात असमाधान उपजताना Sumia maka pau. सर्वंतावन पयसुरून एकसुराय बघताना Sumia maka pau. हेरांनी विश्वासघात केल्ल्या वेळा Sumia maka pau. बरें केल्ल्याक वायट पाटी मेळताना Sumia maka pau. हेरांक वायट करूंक मन वडिनाशें Sumia maka pau. हेरांचेर फारीकपण काणयो मन वडिनाशें Sumia maka pau. हेरांक बगसून कश्ट मारताना Sumia maka pau. कामांत फावो तो प्रतिफळ मेळनातल्या वेळा Sumia maka pau. दिसपडत्या कामांत पुरासाण बघताना Sumia maka pau. दुर्बळकाये वरवीं कश्ट जाताना Sumia maka pau. सर म्हज्या गरजांनी Sumia maka pau. म्हज्या मरणाच्या वेळार Sumia maka pau. ये सोमिया तूं जावन आसाय आमचो बरवसो तूं आमकां केदींच सांडिनाय नितळ उदका लागीं नितळ सरी लागीं तूं आमकां व्हरताय नितळ उदक दिवन दादोशी करताय ये जेजू तूं आमचो खरो इश्ट आमच्या सर्व कश्ट आकात आनी तूं आमचे संगी रावताय बुजवण दिताय आनी तुवें म्हणाय एका मनशान ताच्या इश्टा पासून जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना तुवें आमच्या मोगान आमचे बसत जीव दिलाय आनी आमच्या मोगाक तूं आशेताय हर एक घडी म्हज्या जिविताची तुज्या मोगान करसूंक म्हाका आदार दी तुजो सांगात सोदून हांवें धांवून तुजे लागीं येवंक सर्गींच्या बापा ह्या साक्रामेंतांत उड्याच्या रुपाकाल खरोच हजाराच्या तुज्या पुता सरशी आमी येता आनी ताच्या मरिफात आमच्या जिणयेचें समर्पण करूंक आमी खोशी व्हरता स्विकार कर सोमी आमची ही जिणी ह्या जिणयेची हर एक घडी तुज्या बागेवंत कुशे खाल जावन जियोवंक आमकां फावो कर ह्या जिणयेची वर्सां चड जावं उणी जावं तुज्या मोगान ती सारूंक आनी फळादीक करूंक आमकां तुजी कृपा लाबय ओपसितांव सोमिया तुका आमची काळजां तुज्या मोगान ती तूं बर तुज्या काळजा सारकी मोवाळ आनी दयाळ तूं कर खाण उडय सोमिया त्या काळजांत तावन सर्व द्वेश मोसर गर्व हांकार स्वार्थ जावं दी आमची काळजां सादी आनी बळी मोगाळ जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या खर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें तुज्या गोपांत ओपून घे सर्व आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक आमच्या इश्टांक आमकां बरेंपण केल्ल्यांक आनी आमकां वायट मागल्ल्यांक पर्यांत तांकां संतोश बरीत कर सर्व तांच्या गरजांनी कश्ट आकातांनी जा तूं आसरो बरवसो मोगाचो नवो थोडो वेळ सोम्या सांगाता आमी करशिलो सोमी आपले आशिर्वाद आमकां दिवच्याक तो आयतो जाला सोम्याचो मोग आमी नियाळ्ळो ताचें भजन आमी केलें ताचें आराधन आमी केलें ताची स्तुती आमी केली सोमी आमचो वर्तो सोमी आमचो मोगाळ आमकां हर एक लागीं ताच्या कृपे जरीन तो दादोशी करूं आमच्या जिविताच्या सर्व गरजा आकांतांनी तो आमकां पावो आमचें सगळें जिवीत ताच्या हातांत आमी समर्पण दिवया जो पावल दुसरो भाग्यवंत बाब आमचे पासत त्या जेजू लागीं आमच्या सोमी आनी सोडवणदारा लागीं विनाती करो आमच्या गरजा आकांतांनी तो आमकां पावो आमच्या काळजाच्या आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत आमचे सत्रेक आसात गरजो आसा जायते आमी निराश जाले हांव जायते आमी कश्टांत आसाव गरजांत आसाव आकांतांत आसाव जायती मागणी आमच्या काळजांनी घेवन त्या जेजू मुखार आमी दिव्यांनी आसा तर तो सोमी आमकां हर एकल्याक आशिर्वादीत करूंक उक्त्या हातांनी आमच्या मुखार उबो आसा साक्रामेंतान तो हजर आसा त्या जेजूचे आशिर्वाद घेवच्याक आमकांच आमी आयती करया Purve
प्रार्थुया. ये सोम्य जेजू क्रिस्ता या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासणाच्या सासणा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगळ भाव भयणीनो, आज ह्या येवक्रिस्ताक आमी सगळा भाग्यवंत जुआंव पौल दुसरो व्हड सांत आमच्या गांवाक आयिल्लो ताका मान करूंक आमी हांगासर आसा. तशेंच देवान आमचेर ओतुल्ल्या सर्व कृपे देण्या बेसांव पासत ताका अर्गां दिवच्याक तशेंच उपकार मागच्याक आमी हांगासर सगळां ह्या देव तेंपलान सांगाता मेळ्ळ्या. आज शुभ वार्ता आमकां एक बरो संदेश दिता आनी तो संदेश जावन आसा जेजूच जावन आसा आमचें जिवीत आनी आमचें जिवनपण. जेजू थंय आसा आमचें जिवीत आनी जिवनपण. जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो आमकां समेस्तांक जिवीत दिवच्याक, जिवीत भरपूर मोपार तें दिवच्याक. न्हय केवल जिवीत बागार जिवनपणूय ताणें आमकां ताच्या कश्टा मरणा जिवनपणा वरवीं आमकां ताणें फावो केलो. तो व्हरतो उपकार आमी मानून घेवं आनी आमच्या जिवितांत सदांच ताचे वयर भरवसो दवरून बोवार्थ दवरून जियोवच्याक सोमी आमकां आपयता. तर आज आमी सोम्याचेर आमचो बोवार्थ गूण करूं, ताचे वयर आमचो भरवसो दवरूं आनी सबारपोटी जिवितांत आमी अशें करच्याक चुकोवन पडल्या देखून ताचें बोगसाणें आमी मागोवन ल्हान व्हडपातका मोती कुडासा काडून आमी हे मिसाचें बलिदान फोव बरी भेटोवच्याक आमकां आमी आतां आयतीं करया. सर्व आमच्या पातकाची दुगदन सांगात आमी म्हणुया. हांव पातकी सर्वपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सर्व सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदांच संकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनायकारात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया सोम्या कागुक क्रिस्ता कागुक
मागतोया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं भावार्थ्यांचो उसवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरोंक आनी देखीन सोलोंक भाग्यवंत जुवांव पॉल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयल्लो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. साम पावलून कोरीतगारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीते ते सर सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्तांतय घडटा. आमी सोमेस्तांनी, जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी, स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यांतय पवित्र स्थान घेतलां आनी एकच आत्मो आमकां सोमेस्तांक पिवाणसो दिला. कूड म्हळ्यार एकच सांदो न्हय, बागार जायते सांदे. तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी हर एकलोय तिजो सांदो. पवित्र सभेंत देवान नेमल्यात हे पयलें धर्मदूत, दुसरें प्रवादी, तिसरें शिकोणदार हांचे फाटल्यान आचार्यांक करतले, पिडा गूण करतले, पेल्याची सेवा करतले, आडळतेदार आनी विविध भाशांनी उलयतले. तर सक्कडी धर्मदूत गाय, सक्कडी प्रवादी, सक्कडी शिक्षक, सगळ्यांकी आचार्यां करची सकत आनी विचित्र भाशांनी उलोवचें देणे वा भाशांचो अर्थ सांगचे देणे आसा. तरी पूण ह्या सर देण्या प्रास चड ओर्तें देणे जडोवंक तुमी आतूर जाया. देवाचें उतार हें.
आमचे मोदे मुटला देव आपले पुरचेची भेट करून खायला आमचे मोदे मुटला देव आपले पुरचेची भेट करून खायला हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी जेजू नाईन नावाच्या एक शहराक गेलो. ताजे शीस आनी वडेक लोकां जमय ताजे सांगता गेलो. शहराच्या दरवट्या सरशी पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हूण भायर व्हरतले. मेल्लो मनीस आवयक एकलो सपूत, ती एक विधो. शहरांतल्या लोकांचो वडेक जमो तिजे सांगत आसलो. सोम्यान तिका पळयतच ताजें काळीज कनवळ्यान भरलें. रडा नाका म्हणालो तो तिका. आनी मुखारसून तुंबाक ताणें हात लायलो. खांदेली थंयच उबे रावले. तोवर जेजून म्हळें, तरणाट्या, हांव तुका सांगता, उठ. तोवर मेल्लो उठोन बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताजे आवयक अधीन केलो. सोमेस्तां भियेली आनी देवाची स्तुती करन म्हणाली, वडेक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपले पोरजेची भेट करूंक आयला. जेजू विशांतली ही खबर सगळ्या जुदेयान आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, येदोळूस हांवें सांगल्या प्रमाणे आयच्या शुभवारचो संदेश जावन आसा, जेजू सुजावन आसा आमचें जिवीत, तो सुजावन आसा आमचें जिवनपण. हांगासर मस्त जाणां तुमी आवयो आसात. जर तर तुमचे लागीं हांव हे सवाल विचारीन जाल्यार, आवयपणांत तुमच्या जिविताचो वर्तो संतोष असो दीस, ह्या संतोषाची घडी म्हळ्यार खंयची ती? आनी तुमी खंडीत जावन साबारांक उडास येवची ना ती घडी, जाल्यारय ती घडी जावन आसा. एका आवयन 9 म्हयने आपल्या भुरग्याक गर्भांत वोवून प्रसूत जावन पयले पटीन त्या भुरग्याक आपल्या हातीन घेवन ताचें मुखामळ पळयत आसतना, तोंड पळयत आसतना जावचो तो संतोष, त्या संतोषावरनी वर्तो संतोष दुसरो नांव म्हणटात. सगळ्या प्रसूतपणा वेळार भोगचे ते ती दूख संपूर्ण रितीर ती विसरता आनी त्या भुरग्याचें तोंड पळोवन ती संतोषान भरता आनी संतोषाची दुकां गळयता. ती संतोषाच्या दुकांक आनंद बाश्पा म्हणटा आमी. संतोषान ती दुकां गळयता. ते तिचे कश्ट 9 म्हयन्याचे ते तितल्या कश्टांनी जोगासणेन त्या भुरग्याक सांबाळन तितले कश्ट काडन तिणें त्या भुरग्याक जल्म दिला आनी तो जल्म दिल्लो तें भुरगें भुमीक भायर येता आसतना आनी तिच्या हातान तें खेळटाना तो जावचो संतोष व्हरतो. मोगाच्यान जर तर एक आवयच्या जिवितांत घडयत जाल्ली दुखाची घडी खंयची, घडीत खंयचें म्हणून हांवें विचारल्यार खंडीत जावन आपल्या भुरग्यान पुतान ह्या दुवेन आपणा मुखारच मरण पावोवन ताणें निर्जीव जाता आसतना भोगची ती घडी दूख, ती दूख सांगची न्ही. और एका मरणाक गेल्लो थंयसर मरणाच्या वेळार एक आवय वटल्यान रडोन म्हणाली, पुता हांवें तुजे वरनी पयलें वचोचें आसलें पूण म्हजे वरनी तूं पयलें गेलोय. हांव एक कसली निर्भाग्य आवय म्हणाली ती.
ताचे वरवीं वर्ते निर्भागपण एका आवयक दुसरें बगूंक मेळचें ना. मोगचेनो आज असलेंच एक दृश्य तुमी आयच्या पवित्र पुस्तकाच्या वांजेलांत तुमी आयकलें. नाईम गांवांत जेजू पाशार जावन येता आसतना तो एक पुरशांव पळयता आनी तो पुरशांव जावन आशिल्लो मरणाचो पुरशांव, फ्युनरल प्रोसेशन. आनी थंयसर जेजू ताच्या शिसां सांगता आनी लोकांच्या जोम्या सांगता येता आसतना तो खबर काडटा कसलो पुरशांव हो, कितें जालें, कोण मरण पावलो. आनी ताका समजता एका विधव स्त्रियेचो पूत एका कुशीन विधव आनी एका कुशीन थंय वांजेलान सांगतात एकलोच पूत. आनी आतां जेजू थंयसर आसा. मोगचेनो ह्या शुभ अर्थेचो आमकां सारको अर्थ समजो जाय जाल्यार थान तो आटापून आसली ती बोकणां कळीत जाय जाल्यार जेजून तांचे कुशीक दाखयली ती कणवळाय बिरमोत आमकां कळीत जायचे जाल्यार आमकां दोन संगती हांगासर समजोवच्यो गरजो जावन आसात. पयलें जावन आसा विधवेची स्थितीगती जुदेव समाजीन आनी दुसरे विशय जावन आसा जुदेवांची मरणाची रीत. पयलें जावन आसा एका विधवेची स्थितीगती ह्या परिस्थिती जुदेव समाजीन. जुदेव समाजींत स्त्रियेन वावरूंक वचोंक नासलें, केवळ दादल्यान मात्र भायर गळोवंक कशी येता आसलें. सगळो दिसपडतो ग्रास आपल्या दादल्याचेर आसलो, ती ताणें वचून गळोवन हाडी जाय आसलें आनी गळोवन हाडल्यार मात्र जेवंक कुटुंबांत आसलें. जर तर दादलो वायट सवय असो गळाना तेन्ना भुरग्यांची आनी बायलेची गत बारीस कश्टाची. एकच तांणी पेल्यांच्या कुमकेचेर होंदोन रावचें आसलें, नाजाल्यार भीक माग जाय आसलें, नाजाल्यार उपाशी वचोचें आसलें. दुसरी वाट ना, कित्याक स्त्रियेक गळोवंक दुसऱ्यांच्या घरा धाडचें तें थंयसर नासलें. आतांचे बरें खंडीत जावन ऑफिसांय नासलें. आनी त्या देखून हांगासर तुमी पळयता जाल्यार ही एक विधव घोव तिचो देवाधीन जाल्लो. तशें म्हळ्यार येदोळूच स्थिती बारीस पाड, तिका येदोळूच ती अनाथ जाल्या, येदोळूच तिका आदार ना, बिरमोतीची जिणी तिची. त्या देखूनच जुदेव समाजांत एक वेवस्था आसली आनी ती वेवस्था विधवींक उमो करचे खातीर कोणाकी बुय आसा जाल्यार बुयच्या दर्यान ताणें एक फावटी मात्र लुवण करी येता आसली. आमकां गोत्ता बात जाल्या उपरांत इल्ल्या तेंपान परत्यान फावटी कणशी येता, लुवण जाल्या उपरांत आनी एक थोड्या तेंपार एक ल्हान कणशी येवची आमी पळयता. ह्या खंयचेय हेर बेळें एक लुवण ताणें करी येता आसलें. उरली लुवण आसा जाल्यार ती विधवींक ती गरजेवंतांक जावन आसली. द्वितीय नियम बुकांत हें बरोवन घालां. आनी अशेंच जातालें. मोगचेनो आतां जेजू त्या स्त्रियेची गत समजता. पयलें जावन ती एक स्त्री, दुसरें जावन ती एक विधव अनाथ, गत आदारनातली, बिरमोतीची जिवीत तिचें आनी त्या देखून तिचे वयर बिरमोत पावता. दुसरें जावन त्या वेळाची मरणाची रीत. खंयचेंय मरण जालें जाल्यार सांजे भितर दीस बुडचे भितर तांणी मातयेक पावय जाय आसलें आनी त्या देखून ते केदाळाय मरण करूंक बारीस आमचो व्हरतले. आतांचे बरी एक हप्तो मोर्गान दवरून सुक्या ताट्या बरें जाल्या उपरांत मरणा पायनातले ते दाळा. आतां मरण जाल्ल्या दीस पयलें मरण जाल्ल्या कुडलें मातयेक पावचें आसलें आनी गरजे भायर कोणी मरण आपूण नातलें, मेल्ल्या कुडीक आपूण नातलें. कित्या खातीर एक कुडीक आपुडल्यार आतां जाल्यार आमी पळयता हेर धर्मा मदें जर तर मरणाच्या घरा गेलीं जाल्यार या कूड आपुडली जाल्यार फाटीं येवन तीं नातात, न्हांवन भितर येतात. एक बरी रिवाज न्ही जावन. कित्या खातीर हे म्हळ्यार मस्त रितीचें आमी इन्फेक्शन म्हणटा असले आसचे चान्स आसा आनी अवकाश आसा. त्या देखून नितळ जावन घरा भितर येवचें जावं पुरो ती दस्तूर म्हणून ती करतात, पूण उद्देश तो जावं पुरो. कितें हे रितीचें हांव बस्ट जावन वचत म्हणलें चिंतप
कुडीक आपूण नासतना रावंक खाराण जावन आसलें. तांतूय प्रत्येक जावन याजाक पोरवीत प्रधान याजाक कुडीक आपूण नातले, पेटेक पर्यंत आपूण नातले. कित्या खातीर तांणी ताचे उपरांत खंयचीच धार्मीक आचरणां करूंक साध्य नातलीं. सुमार तेंपाक ते नितळ निर्मळ म्हणून जाल्या उपरांत मात शुद्धाचाराची दस्तूर केल्या उपरांत मात सांबाळलेल्या उपरांत मात्र तांकां आराधन करूंक जातलें तांच्या तेंपलांत. आज जेजू त्याच जाग्यार आसा, एक शिकोणदार जावन धार्मीक मुखेली जावन तांच्या जाग्यार आसा. आनी आतां मरणाचो पुरशा विधवीचो पूत आनी आतां जेजू थंयसर आसा आनी जेजू त्या विधवीचेर बिरमत पावता. तो कितें सक्कड विशय आसात ते सगळे गामान दवरिना बगार गरजेवंताक कुमो करूंक, कश्टतल्यांक आदार दिवंक, दुखांत आसल्या बुजवण दिवंक थंयसर तो उबो जाता. तो पुरशां रावयता आनी स्त्रियेक विधवीक म्हणटा रडा नाका बाये, रडा नाका. तो ताका बुजवण पाठयता. एकलो बरयणार पवित्र पुस्तक असो म्हणटा जेजूक त्या वेळाचेर ताच्या आवयचो उडास आयलो म्हणून. परवां म्हाका कुर्सार मारतले, तरणाट्या प्रायार म्हाका कुर्सायतले आनी हांव मेल्या उपरांत म्हज्या आवयची गती यात्त विधवीची जावंक पावतली. ती काय हांव आसचो एकलोच पूत, परवां हांव मेलो जाल्यार म्हज्या आवयक येंत बगूंक मेळटलें म्हणून ताका बोगलें जावंक पुरो म्हणून एकलो पवित्र पुस्तक असो बरयणार म्हणटा. मगाच्या उपरांत तो तुंबाक हात लायता आनी म्हणटा तरणाट्या उठ. आनी तरणाटो उठोन बसता आनी उलोवंक लागता. मगाच्यान एकच एक उतर सोम्याचें आनी त्या उतरांत जीव आसलो. त्या उतरा निमती त्या मेल्ल्या मनशा थंय नवो जीव आयलो. एका उतरान सगळो दर्यो थंड जालो. एका उतरान दिश्ट नातलो, दोळे दिसा नातलो ताका दिश्ट पाटी मेळ्ळी. बेऱ्यांक कान आयकोंक सुरू जालें. एका उतरान देवसार धांवन गेले आनी आतां एकाच उतरान त्या तरणाट्या थंय नवो जीव आयलो. जेजू जावं पळयलो जिवीत त्या स्त्रियेच्या जिवितान आनी त्या तरणाट्याच्या जिवितान. तो जावं पळयलो त्या तरणाट्याक जिवनपण. तशें जेजू थंय आसा जिवीत, जेजू थंय आसा जिवनपण. मगचें आज हो हे पवित्र पुस्तकाचें उतर आमी नियाळता आसतना आमी हर एकल्यांनी त्याच जेजू थंय आमी भावार्थ दवरलेली ताचो फाटलाव आमी करची. हर एका दिसा आमच्या जिवितांत हें सत आमी मानून घेवंक जाय. जेजू थंय आसा जिवीत, जेजू थंय आसा आमचें जिवनपण. तो आयला कश्टांत आसल्यांक आदार दिवंक, निरासपणांत आसल्यांक बरवसो दिवंक, कोण सकट पिडेंत आसा तांकां भलायकी दिवंक, सर्वांक आदार दिवंक. आनी तो सोमी आमचो सोमी, आमचो पदवेदार देव. आमी इंग्लिशान म्हणटा ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेझेंट, ओमनिशियंट. म्हळ्यार तो सर्व पदवेदार, सर्व जाणणार, सगळ्यांनी तो हजर आसा, सगळें ताका कळीत आसा. आनी त्या पदवेदार देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. देर इज नथींग इम्पॉसिबल टू गॉड. फॉर हिम एवरीथींग इज पॉसिबल. सगळें ताका साध्य, खंयचेंच ताका असाध्य म्हणलें ना. त्या देवाचो फाटलाव आमी करता आनी त्या पद्दतीन आमी जियेता. काल आमच्या पाद्र्यापान एका कोडयाळ देशच्या पाद्र्यापान सेमिनारीन शिकोवच्या एका पाद्र्यापान एक बरयल्ली उतरां आयच्या देवाच्या उतराचेर म्हाका बारी बरी रुसली. तो म्हणटा आमी आज मरोनाक तें खरें, पूण आमचे थंय मेल्ल्यो जायत्यो संगती आसात आनी त्या देखून आमी जेजूक आमकां आपूण ताच्या उतरान आमी सगळ्यांनी जिवीत जोडूंक, जिवीत भरपूर मापार जोडूंक आमी प्रयत्न करीत जाय म्हणून तो पाद्र्याप म्हणटा. त्या पाद्र्यापान बरयल्लीं थोडीं उतरां अशीं आसात. सोम्याक आमकां जीव करूंक आमी उलो मारया. तो आमचे मेल्ले अंतस्करण जीव करूं, आमचो मेल्लो भावार्थ जीव करूं, आमचो मेल्लो मोग जीव करूं, आमचे थंय मेल्लें बोगसाणें जीव करूं, आमचे थंय मेल्लो सेवेचो मनोभाव तो जीव करूं, आमचो बरवसो जीव करूं, आमचे थंय मेल्ली बिरमोत आनी दादोसकाय तो दयाळाय तो जीव करूं,
आमचे ते मेल्लें सत तो जीव करूं, नीत तो जीव करूं, मेल्ली बिरमोतेची हेरांचेर बिरमोतेची दिश्ट तो जीव करूं, आमचे मेल्लें काळीज तो जीव करूं. आमी पातकांत मेल्या तर आमकां तो नव्यान जीव करूं. अशें आमकां तो उठ आनी पाटये म्हणून नवें जिवीत आमकां तो दिवं. जिवीत दिवं, जिवीत भरपूर मापार तो दिवं म्हणून तो पाद्र्या बरयता. मोगाचें निजा की आज आमी निर्जीव ना, आमी जीव आसा पूण आमचे तें जीव आसा जावं पुरो पूण जायत्यो संगती आमचे थंय मेल्या जावं पुरो. आनी त्या देखून सोम्याक आमचे थंय आपोवंक आनी सोम्यान आमकां नवें जिवीत दिवंक, जिवीत भरपूर मापार दिवंक, सोमीस आमकां आदार दिवं म्हणून आज आमी मागया. कांगे सोम्या काडिको मोगाळ तुझ्या भुरग्यांचो दिवाशी काळजान दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो उंडो गोमाचो पेडयता बापा वायनागाचो अर्पिता तुका उंडो मोगाचो एकवटाचो बापा दिसाकून प्रगती तूं आमकां काणगे सोम्या काणिको मोगाळ तुझ्या भुरग्यांचो दिवाशी काळजान दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेन आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या देवा सरस्व दिव म्हणून घेवं. सर्व पदवेदारांनी भोववर्त्या देवा, तुझ्या भाग्यवंताच्या उडासाक हो यज्ञ समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुज्या मुखार सर पडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यांक घाल तुज्या मोगांत जियोन सासणाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता, सर्वेस्पर आमच्या देवादीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवंसू हांव पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक हे मिसाचें बलिदान संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता, ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वे पडो सरदारी संसार भरला तुझ्या वैभवा.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसाणे मेळच्या तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत ते वारवतले, हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक, तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सोमेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अकेपी तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पुबी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगीवोन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरया देवाच्या माय संगाती सांजोजे तिजो पोती बगेन धर्मदूतां आनी सर्व खाली तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमकां समेस्तांक आसा एकच बाप आनी तो आसा सर्गार. आमी सक्कट ताची भुरगीं एकामेकाक आमी भाव आनी भयणी. त्या देखून भुरग्या सारक्या पातयेणेन एकामेका पासून आमी मागया आनी तशेंच सर्गीचो आशिर्वाद बाप आमकां हर एकल्याक आमच्या सर गरजांनी आमकां आशिर्वाद दिवं दी म्हणून सर्गेच्या आमच्या बापा उलोवमान सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता शामची पदकां भोगोस आनी आमकां लायलेन पडूंक दिनाका. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशा नत्रेक दिल्या आमकां
तुझे उदार काकुळतीन सर्व फातकान दिसुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या रजडकी पदवी आनी महिमा तुज्याच आसता. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचो गर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया मोगाचे न्हू हो जावन आसा जेजू आमचें जिवीत आनी आमचें जिवनपण. ह्या संवसारी तो आयलो आमा समेस्तांक जिवीत दिवच्याक जिवीत भरपूर मोपार दिवच्याक आनी तें जिवीत आमकां आज वांटच्याक आमच्या काळजान बिडार करून घेता. देवाची शेळी ही संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपूण लाभलेली निजाकी आमी सुभागी. सौम्या तूं म्हणजे म्हणजे म्हाका पावना तुज्या उतरान सुखा भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. Jezu tudzia जेवणान संतोषान जमल्या. स्वागत करूंक तुका रांदून रावल्या. ये बेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजान. ये बेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजान. जिविताचे खाण तूं आत्म्याची पोषण तूं. आत्मो आमचो भरताय दैवीक जीवन. तुझे खाण सदां दी आमकां. दैवीक जीवन भर आमकां. तुझे खाण सदां दी आमकां. दैवीक जीवन भर आमकां. जेजू तुझ्या जेवणान संतोषान जमल्या. स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या. ये बेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजान. ये बेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजान. संवसारांत आयलो लोटो मनशा कुळाक बरो जीव दिलोलो. तुझे खाण सदां दी आमकां. दैवीक जीवन भर आमकां. तुझे खाण सदां दी आमकां. दैवीक जीवन भर आमकां. आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजान. ये बेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजान. उजवाड संवसारान दिवो काळोखान सोलोन आमकां तुझे सवळे. तुझे खाण सदां दी आमकां. दैवीक जीवन भर आमकां. तुझे खाण सदां दी आमकां. दैवीक जीवन भर आमकां.
बेगी ये आमच्या पिडारां राव सदांच आमच्या काळजांत ये बेगी ये आमच्या पिडारां राव सदांच आमच्या काळजांत प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, भाग्यवान जुवांव पौल दुसऱ्यान तुजी आनी तुज्या पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां सेविल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजे आनी आमच्या भाव भयणीचे मोगान साखरे करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सोभे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपले आशीर्वाद घालू. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाचे न्हू आज म्हाका हांगासर मिसाक आपयल्ल्या पुंचताचो डिरेक्टर बाप रोहीत तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. कित्या खातीर म्हळ्यार म्हजे भायर मोगाचे इश्ट ते मस्तपूर तांणी आपयल्ले. हांव आस्पत्रेंत आसतना हांगा गुरपूर आयल्या उपरांत पूण फाटी 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 म्हणून जालें. आज बायसर नायलोंस आनी आज तुमचे सांगात मिसाचें बलिदान भेटोवंक आराधन करूंक बारीच खोशी भोगली. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जाण बाब रोहीत तांच्या वावरांत हांगासर पुंचताचो ते वावर करतेत आसात. बरे पाद्र्याप ते व्हडले मनीस ते पयले आतां जाल्यार व्हडलेच डिरेक्टर जावन भोव कालते सादे आनी पुंचेताक एक ही इज ए ब्लेसिंग देवाच्यान ते एक आशिर्वाद म्हणून आमी लेखयेत आज आमकां मेळटे ह्या देव पुंचेताक डिरेक्टर जावन मेळ्ळ्यात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सर बरें मागता. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, बेगीन जुवांव पौल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेठांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्घां दिता. ताणें पवित्र येवकारिस्ताचो मोग केल्ल्या परी आमी करूं आनी तूं जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मुरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सार तांदुल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बगसून जियोंक आमकां कृपा लाबय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मोन दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां आमी देवान जेजून आमच्या जिवितांत आमच्या पात्रोन संता मुखांतर केल्ल्या सर्व कृपे देणे आशिर्वादां खातीर बरेपणा खातीर
जंप्रो वैयक्तीक जिवितान बरी भलायकी संतोष समाधान दिसपडतो ग्रास सर वायट विघ्नांतले आमकां देवान राखलां आमच्या कुटुंबान समाधान दिल्या जायत्या जाणांक बरेंपण जालां हे सर्वांचो उगडास काडून आतां आमी अर्घां पाठोवया एकल्याक अमेरिका वेची विजा फावो जाल्ल्याक तो देवाक अर्घां दिता दोन कुटुंबांनी समाधान आसा केल्ल्याक अर्घां दितात तेगांक बरी भलायकी फावो केल्ल्याक देवाक अर्घां दितात दोगांक तांचे एलार्जी गूण केल्ल्याक देवाक अर्घां दितात आनी एकाजारी जोड्याक तांच्या जिवितान संतोष समाधान आनी परत मायामोगान जियोनचें भाग फावो केल्ल्याक तीं अर्घां दितात सर्मी उबे रावया प्रार्थुया भोवका कुळदारा बापा मागीर जो दुसऱ्याच्या देण्या पासून ताच्या विनंतेन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्घां दिता तुजी देवी काकूळ तूं आमी वर्णयता ताच्या मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता ताचे परी बगीवनपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हण मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमेन. सजून पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आम्हा बसून देवा लागीं विनंती कर बगीवन जुवां पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याचे सत्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परजळली देवाचे तुजो विश्वास तुवें केरपर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदार जालोय आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन आमी मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जिवन आमकां कुमक कर तुजी बगीवन जिणी आमच्या जिवितांत प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्यान जेजू थंय आमची नीज उबारूं आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मौनपणी आमच्यो सुरविनात्यो गरजो मागणी तेच हवा जुवां पावल दुसरो पात्रोन सांता मुखांतर जेजूक देवाक आमी समर्पण दिवया आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर बरे भलायके खातीर मोतीची कुडीची आत्म्याची भलायकी देव आमकां दिवून दी आमचो दिसपडतो वावर आशिर्वादीत करून दी आमची कृशी आमचें बिजनेस आमचो वावर देव ताच्या देण्यांनी ताचो प्रतिफळ आमकां फावो करून दी आमच्या कुटुंबाचेर देव आशिर्वाद घालच्याक मागया आमचे सर्व कुटुंबांत जेजूक भेटोवन दिवया पात्रोन सांता मुखांतर जेजू आमचे थंय वस्ती करून दी मनस्ताप सर्व नपैस करून दी आनी विशेष करून कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर दिसपडत्या ग्रासा खातीर संतोष समाधाना खातीर हर एकल्यानी वावरिशें कर कुटुंबांतल्या पिडेस्त भोविणींचो उगडास काडया तांचे खातीर मागया आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां बाळांचो उगडास काडया बरें शिकोवंक गिन्यान मोत आनी तशेंच बरो सवयो भावार्थाची मागण्याची सादें आनी खालतेपणाची भुरगीं देव आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया एका भुरग्याक बरी भलायकी मेळच्याक मागता एकल्या बरें काम मेळच्याक 3 घरांनी समाधान रास करच्याक एकल्याक दिल्ले पयशे फाटीं मेळच्याक एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटीं मेळच्याक 4 जोड्यांक भुरग्यांचें देणें फावो जावच्या एकल्याच्या पांयांच्या गांठीची दूख उणें जावच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या बरी भलायकी मेळच्या एकल्याक बेस विंचून काडूंक सुमी कृपा दिवून दी म्हणून एका दादल्याची हर्नियाची पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावच्या एकल्याची हर्नियाची तशेंच गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावच्या एका जोड्याक भुरग्यांचें देणें फावो जावच्या एकल्याक बरी न्हीद पडोवंक एकल्याची एसिडिटी गूण जावच्या एकल्याचो पांय दूख गूण जावच्या एकल्याचें टेन्शन आनी एंग्जायटी तशेंच बरी न्हीद पडच्याक एकल्या दिल्ले पयशे बेगीन फाटीं मेळच्या एका जोड्याक भुरग्यांचें देणें फावो जावं दोगां बरी सैरीक मेळच्या एकल्या कामां थंय आसची सगळी प्रोसिजर बेगीनच समजून बेगीनच काम फावो जावच्या
एकल्याक PhD करूंक आसच्यो सर्व अडखळी पयस जावन बऱ्या युनिवर्सिटीन PhD करूंक ताका अवकाश मेळचा 3 वर्सांचें भुरगें आवयक सोडून सदां इस्कालाक वेचाक एका काजरी जोडें तांचे मदें आसलो मनस्ताप संपूर्ण नितळ जावन एकामेकाक बगसून परत एकवटीत मायमोगान जियोवच्या एका स्त्रियेची दोळ्यांची दूख आनी तशेंच दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळच्याक बरी भलायकी फावो जावच्या एकल्याचें ऑपरेशन जावनूच आसा सकाळीं 8 वरार सुरू जाल्लें ताका संपूर्ण भलायकी जेजू फावो करून दी म्हणून एक चेडूं भुरगें हॉस्पिटलांत ICUंत आसा ताकाय संपूर्ण भलायकी जेजू ताका आपडून दी गूण करून दी म्हणून मागया एक आवय आनी ताच्या कुटुंबाच्यांनी मायामोगान जियोवन एकवटी तरान समदेनेन तांच्या कुटुंबांत रावच्या एका भावाच्या पांयाचें ऑपरेशन जावनूच आसा ताजो पांय तें ऑपरेशन सक्सेस जावं दी आनी संपूर्ण भलायकी ताका मेळोवन दी आनी बेगीनच फाटी येवन ताच्या जिवितांत संतोश दादोसकाय फावो जावं दी म्हणून मागया एका दादल्याक पेंगडाची आनी तशेंच पांयाची दूख आनी भलायकी संपूर्ण फावो जावच्या दोगांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचा भगवान वावर करच्या स्त्रियेची पेंगडाची दूख पांयाची दूख गूण जावच्या आनी भुरग्यांक शिकोवंक बरी मौत फावो करच्याक तूं आमकां पाव येवकरिस्तसो आमकां कोरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शिकी एक दीस मोरये माय आनी सर्व संतां भक्तां संगी सगळींच्या राजान ताचे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखणूक आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येव तुजी कुशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं समजत पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्तिका तुजी आमची पदकां बुडोस आनी आमकां धाडल्यान पडोस दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मोरये कृपेन भरलेले संग तुजे संगत आश्रय आमी तो तुमचो देव आनी सदैवी फळ जगसूचे जेजू मागीर बरी देवाचे मये आमा प्रियांका ते विनंती कर आतां आनी तुज्या मनते कळे आमेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक सदां सदां सर्वता आमेन पिडेस्तांचेर आशिर्वाद या घडये आमची सर्व पिडां शिडां सोम्याक पात्रोन संता मुखांतर उत्साहान सांगया आमचे हर एक दुखी काळजाच्यो पिडा कॅन्सराच्यो पिडा मारणांतीक पिडा मतीच्यो पिडा टेन्शन हर एक जेजूक आमी भेटोवन दिवया आमच्या पात्रोन संताक देवान गूण करची सकत दिल्या ह्या मुखांतर जेजू लागीं आमकां संपूर्ण ताच्या उतरांनी तो गूण करून दी आमच्या सर्व पिडेस्त भाव भयणींचो उगडास काडया आश्रयांत आसच्या आस्पत्रेनी आसच्या ऑपरेशन थिएटरांनी आसच्या ICUंत आसच्या हर एका पिडेस्त भाव भयणी आगडी जेजू आपडून दी गूण करून दी परत तांकां बरी भलायकी दिवन दी आनी ह्या मुखांतर संतोशाचें समाधानाचें दादोसकायचें जिवीत तांकां फावो करून दी म्हणून मागया सुम्याचे नावी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरे फासर तरांच्या पिडेस्तांत कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन सांपडलेल्या तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवाक बगेवून जुवांपा दुसऱ्याक आपले बगेवून जिणये मुखान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन बगूंक आनी बावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें ताजे विनवणेन आमचो बावार्थ वाडय आनी आमची पिडां गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो बगेवून जुवांपा दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी तुका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवान थावन येता तसो देव आमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी आमेन बगेवून जुवांपा दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतले तुमी सुटो ताजी देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पटलाव करून
सेवे साखरेची मनशां जावं तुमकां गठाय मेळ्ळो आलदारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवी सभा संतोष बरीत आसा ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक आमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक आमी पावो आनी सर्वपदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदा रावो मोगेचनो आतां जेवण दान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिवन आदार दिल्ल्यांक हाचे प्रधान याजक मनादीक बाब रुडोल्फ डेसा वाती मानाचे वाणतले हाचें जेवण जावन दिलां ऑल्विन अनिता पिंटो सांत पेद्रू वाडो मुर्दोम दिल्यात ऑल्विन अनिता पिंटो सांत पेद्रू वाडो योना तिया डिसोजा बचपे जल्मा दिसा संदर्भय बगी जल्मा दीस मागता बरी भलायकी मागता एंटनी विनाय विद्येरा फातिमा पयलो वाडो उषा मचादो बिंदूर नतालिया फेर्नांडीस सान जुजे वाडो बेबी अलिसा डिकॉस्टा बेंगलूर जॉन फेर्नांडीस आनी कुटुंब बगीवन कुर्सा वाडो जेवण दान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिवन आदार दिल्ल्यांक तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी पात्रोन सांजोवं पाव दुसऱ्याची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता मोगेचनो आयचे ही सगळी पवित्र रीत आराधन ताज्या उपरांत मिसाचें पवित्र बलिदान आनी भोव अर्थाभरीत प्रसंग दिल्ले जावन आसात मानादीक बाब रुडोल्फ रवी डेसा विगार गुरपूर फिरगज आमचे पाद्र्या भोव मोगाळ खुशाली मानोभावाचे सगळ्यांक मोगाचे जायत्या तालेंतांनी भरलेले आज तुमी पळयलें बरें गायन ते करतात बरे प्रसंग ते दितात आनी भोव भक्तीपणी अर्थाभरीत रितीन मिसाचें पवित्र बलिदान आनी आराधन आमचे खातीर तांणी मांडून हाडलां ह्या वर्सा आमच्या शेजारच्या वाराड्याच्या ग्रुपूर फिरगजीक वर्ग जावन ते आयलेले हाच्या पयलें 14 वर्सां भोव लांब काळ फॉर द मुल्लर्स मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज थंयसर ते वावर तांणी दिला लांब काळाचो फळां बरीत वावर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जावन जायती सेवा तांणी दिल्या मोगाळ बाब रवी डेसा तांचो व्हडलो भावी पाद्रा रॉक डेसा वालेन्सिया फिरगजीचे विगार भोव देवोत कुटुंब शित्तडी फिरगजीचे ते म्हणजे इश्ट आप्त मित्र आमच्या वाराड्याक ते आयल्यात भोव आमकां दादोसकाय मुगाळ पाद्र्या बानो तुमकां सर्व भक्तिकांच्या नांवी हांव काळजोंतावन देव बरें करूं म्हणटा वर्त्या रितीन आज तुमी हें सगळें भक्तीपण चलोवन व्हेलां हर एकल्याक आमकां संतोष दादोसकाय आमकां कळीत आसा तुमी संस्थ्यान जायतीं वर्सां आसले तरीकी सर्व रिती भोव अर्थाभरीत रितीन तुमी चलोवन व्हेल्या तुमकां काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा उपकार आमी पाटयता आनी आमचो पात्रोन जोन पॉल दुसरो तुमकां तशेंच तुमच्या मिसावान संपूर्ण आशिर्वादांनी बऱ्या भलायकेन शांत समाधानेन बरोवन दी म्हणून जावन आसा आमचें मागणें थँक्यू फादर मुगेचो तशेंच व्हडा संख्यान तुमी आयल्यात तुमचोय हांव काळजांतावन उपकार बावुरता Bagi won
मुखार बरे आशीर्वाद देवा मुखार भाग्यवन सुवाम पावल दुसऱ्या भाग्यवन कुसाचे करवेन आमच्या आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.